नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। लोलयेचे वादग्रस्त जमीन रूपांतराक उपमुख्यमंत्र्यान दिल्ली मान्यताय। आदल्या मुख्यमंत्र्याचो हयकार। विजयाच्या आरोपाचेर विचारल्यार फ्रांसीस म्हणटा प्रकरण कितें तें पळोवचें पडटलें। वादग्रस्त कुळ कायदो दुरुस्तीचेर सत्ताधारी पक्षाची भाषा बदलता। उपमुख्यमंत्री म्हणटा लोकांचें आयकूनच थारायतले। वेगवेगळे समाज गटांचोय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचेर दबाव। शहानिशा जावचे पयलीं नावां उघड केल्यार विदेशी अकाउंट वाल्यांचेच फावतले। भारताक कोण लागीं करचे ना, जेटलीची जाप। 627 अकाउंट 250 तपासले। नाराज काँग्रेसीचो संसदेत बहिष्कार। FC गोवान केरला ब्लास्टर्साक मारले 3 गोलांनी। गोयचे 11 मॅचींनी 15 पॉइंट। ISLांत गोवा तिसरे सुवातेर। कोच जिको लायन रेफ्रीचेर बेजार। लायन रेफ्रीज करतालो मुखेल रेफ्रींग। ऑस्ट्रेलियाचो उदेंतो क्रिकेटर फिल ह्युजेसाक मरण। बाउन्सरा सरशी मेंदवाक मार। 2 दीस कोमात। क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाक दुख। भारताबरोबर पहिली टेस्ट मॅच रद्द करची म्हण मागणी। खबरो विस्तारान। प्रादेशीक आराखडो जाग्यार नासतना जून 2012 लोलयेच्या जमनीच्या वादग्रस्त रूपांतराक येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजान मान्यताय दिल्ली। प्रुडंटाक मेळिल्ले डॉक्युमेंटांतल्यान ही गजाल स्पष्ट जाल्या। ताचे शेऱ्याक आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारानूय हयकार दिल्लो आनी निमणो निर्णय जिल्लोधिकाऱ्याचेर सोपयल्लो। प्रादेशीक आराखड्याक चुट्टी लावन बीजेपी सरकारान आल्टेंट कंपनीक कमर्शियल सनद दिल्ली म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आरोप केला। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीसाक विचारल्यार तो म्हणटा प्रकरण कितें तें ताका पळोवचें पडटलें। प्रादेशीक आराखड्याक चुट्टी लावन भाजपा सरकारान 2012 आल्डेंट कंपनीक नव्या सेटलमेंटाक आनी कमर्शियल सनद दिल्ली असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मंगळारा केल्लो। मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आनी फ्रांसीस डिसोजा येणावळ मंत्री आशिल्लो तेन्ना हो प्रकार घडला म्हूण डॉक्युमेंट सांगतात। विजयान हो विशय काडिल्लो। काणकोणचो हो इशू जमीन 2 लाख ऑलमोस्ट 80,000 स्क्वेअर मिटर 2016 आर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून ताणी घेतली। तर मच डेलिबरेशन cleared it on the 1st of February 2013. तो मागता इको टुरिझमाचेर आनी तूं दिता ताका कमर्शियल आनी हो फावर करपाक तूं ऑफिशियली 2,15,00,000 रुपया घेता। द फी टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू कन्वर्ट लँड इल्लिगली। ह्या जमनीच्या वेव्हाराचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। ह्या जमनीचे रुपांतर करपाक येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजान मान्यताय दिल्ली ही गजाल डॉक्युमेंटांतल्यान स्पश्ट जाल्या। डॉक्युमेंटान उपमुख्यमंत्री म्हणटा आमी बिल्डिंगेक मान्यताय दिनात, ताका लागून CRZ मान्यतायेची गरज ना। बिल्डिंगेच्या प्लानाक GCZMA मान्यताय दितले। शार आनी नगर नियोजन खात्या कडल्यान नव्यान झोनिंगाचे प्रमाणपत्र घेवपा विशीं TCPच्या सचिवान सविस्तर नोट तयार केला आनी तातूंत सगळी म्हायती दिल्या। ताका लागून जमीन रुपांतराचो प्रस्ताव मान्य करपाक हरकत ना। हे इतल्याचेर सोंपना। तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारानूय फ्रांसीसाचे हे मताक हयकार दिला। आदल्या मुख्यमंत्र्यान असो शेरो मारला। येणावळ मंत्र्यान म्हणला तें सारकें आसा आनी म्हाका तें मान्य आसा, पूण जिल्लोधिकाऱ्यान कायद्यान दिल्ले अधिकारा प्रमाण ताचेर निर्णय घेवचो। प्रुडंटान हाचेर उपमुख्यमंत्री फ्रांसीसाक विचारले। तो म्हणटा प्रकरण कितें तें पळोवचें पडटलें। So what do you want to say about the Vijay Sardesai's allegations? No, that I'll inquire into. Okay. Definitely inquire into. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी, सावियो डायस आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। कुळ कायद्यांतले वादग्रस्त दुरुस्तीचेर सत्ताधारी पक्षांतले मंत्री आमदारांनी स्पश्टीकरण दिवंक सुरू केलां। उपमुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक हे दुरुस्तीचेर भय आनी दुबाव दिसता। सरकार लोकांची मतां आयकूनच निमणें कितें तें करतलो। किरण कांदोळकार म्हणटा सरकारान बहुजन समाजाक कुळांचो हक्क दिवंक म्हूण दुरुस्ती केल्या। इतले मजगती भंडारी समाजाचे शिष्टमंडळ कुळ कायद्याचो विशय घेवन मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। कुळ कायद्याचेर काँग्रेस, मोग्गो आनी बीजेपींतल्यानूय आवाज येवंक लागल्या उपरांत सत्ताधारी पक्षाची भाषा बदलल्या। उपमुख्यमंत्री म्हणटा सरकार सगळ्यांचें आयकून निमणें कितें तें करतले। आपलेच मताक धरून रावतले अशें ना। What is are the problems regarding the issues raised by so many sections of the society?
like Uta, like Mandali Samaj, they have raised issues. So we have to inquire into these issues and try to find solutions. So we are not insensitive. That's what I'm trying to say. That we are open to suggestions. Okay, it is not like you are the firm on that. No, we are not never firm. Government can never be firm. Government is for the people, and if people don't like it, we have to follow the sentiments of the people. थिवीचो आमदार किरण कांदोळकार म्हणटा कायद्यांत कांयच बदल केल्लो ना, फक्त केशी बेगीन सुटच्यो म्हूण मामलेदारा कडच्यान कोर्टांत व्हेल्यात. आमी केशी दिल्यो जाल्यार कोर्टान फक्त केशीच चलोवपाचें काम आसता ते फास्ट चलोवंक शकता आनी आमच्या बारीक लोकांक बेगीन न्याय मेळोवंक शकता. कायद्यान कांयच बदल जाल्लो ना. म्हाका हेजे लोकांक मिसगायड करता की मामलेदाराच्यो केशी जुइजा कडेन गेल्यो, कोर्टान गेल्यो म्हणजे केशींक एडवोकेट व्हरचो पडटलो. कितें लोक मामलेदारान एडवोकेट व्हरनात, मामलेदारान लोक आमचे स्वता वचून केस चलयता अशेंय ना. आनी जर कोणाची कॅपेसिटी आसत मामलेदारान वचून स्वता केस चलोवपाची जाल्यार कायद्यान अशें प्रोविजन आहा की तो कोर्टानूय वचून आपली स्वता केस चलोवपाक शकता. आनी तरी आसतना सनसेट क्लॉजाचो जर कोणाक त्रास आसत जाल्यार सरकार हेजेर योग्य वेळार जेन्ना तो येता त्या वेळार उपाय काडटली. इतले मजगतीं भंडारी समाजान मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्र्यांक कूळ कायद्याचेर निवेदन दिलां. 30 तारखेर समाजाची हे गजालीचेर सभा जावपाची आसा. परवा आम्ही 30 तारखेर आमच्या सगळ्या तालुका कमिटीची, ग्राम कमिटीची, महिला कमिटीची आणि युथ कमिटीची आम्ही एक बैठक, व्यापक अशी बैठक आपयल्या आणि त्या बैठकीन आम्ही एक ठोस कार्यक्रम आम्ही करपाक येवजिला. आमचे आर्ट अँड कल्चर आमचे हॉल आहा त्या तिनांक आम्ही ते दिसा आम्ही मिटींग आपयल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विदेशी अकाउंटांची चौकशी आनी शहानिशा जावचे पयलीं नांवां जाहीर केल्यार अकाउंटवाल्यांचेंच फावतलें. ते शिवाय संबंदीत देश भारताक हे बाबतींत फुडें लागीं करचे ना. सरकारा कडेन 627 दुबावीत विदेशी अकाउंटवाल्यांची नांवां आसात. 250 जाणांचे अकाउंटांची चौकशी जाल्या. कोर्टांत ही नांवां आपोआप जाहीर जातलीं अशें अर्थमंत्री अरुण जेटलीन संसदेत सांगलां. संसदेत काळे पयशावयले चर्चेचेर ताणें ही जाप दिली. जापेचेर सातिस्वेत ना म्हूण सांगून काँग्रेसीन कामकाजाचेर बहिष्कार घालो. हमारा पहला निर्णय था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार करते हैं. जो तर्क यूपीए की सरकार दे रही थी वो शायद किसी उपयुक्त केस में हम लोग ले सकते हैं कि सरकार का और न्यायपालिका का क्या अधिकार क्षेत्र है. लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जितनी भी संस्थाएं हैं वो मिलकर इस लड़ाई को लड़े, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू लूज दैट बैटल. सो आवर फर्स्ट डिसीजन वाज टू कॉन्स्टिट्यूट द एसआईटी इटसेल्फ. एज टू द रोड ब्लॉक्स वी वर हिटिंग with regard to Switzerland, 627 accounts were a part of the HSBC detail. Out of these HSBC cases, we have been able to so far trace out about 427 such cases. Some were NRIs. We are issuing notices to all of them. And I'm glad to inform this Honorable House that 250 have now admitted to us the fact of having an account. If we indulge in a populist, adventurist stance, all right, let me put everything on the net. This will help the account holders. If we follow an adventurous course, yes, the names have come, I'm making them public. It will be a one-day thrill. The Swiss or any other reciprocating country will never cooperate with us. And the account holders will say, I am vindicated because there is no evidence against me. The issue is not whether to disclose their names or not. The issue is when to disclose their names. I did talk of law, we did talk of treaties, but yet at that time, I must say, and you will appreciate, a responsible political party was not expected to, if we were responsible, to make that a political issue. And this answers that from where the number of 85 lakh crore was given by the Prime Minister, why the 100 days assurance was given, this we all knew that this was happening. We are not satisfied. We are walking out. घेऊया एक विराम.